नमस्कार आणि येवकार. हालींच पिरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023 ते 24 रिपोर्ट जारी जाला. तातूंत गोयची 2023 ते 24 एम्प्लॉयमेंट रेट सिनेरियो पळयत जाल्यार राज्यांतले अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.7% अशें आसा. म्हणजे बेरोजगारी वाडल्या. गोयचे अंदाजान 15 लाख टोटल पॉप्युलेशन आसा. हातूंतल्यान अदमासान 11 लाख टोटल वोटर आसात. उरिल्ले 18 वर्सां पिराये सकयल आसात. तातूंतल्यान तुमी अंदाजा लावं येता की गोयचे कितले जाण अनएम्प्लॉयड आसतले. अनएम्प्लॉयमेंट विशीं रिपोर्ट आयल्या उपरांत गोयच्या बेरोजगारी विशीं जायते प्रश्न मुखार येताले. तातूंत गोयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी संवसारीक पर्यटन दिसा निमतान पर्यटन, फार्मासी, IIT अशे हेर उद्देगां मदीं वट्ट 2 लाख नोकऱ्यो उपलब्ध आसात. हाका लागून गोंयांत आतां कोणूच बेकार उरपाक शकना अशेंय सांगिल्लें. गोयच्या बेकारीचेर उलयता आसतना गोंयांत कोणूच बेकार रावपाक शकना. फक्त आणि फक्त गव्हर्नमेंट जॉब म्हणजेच नोकरी न्ही, तर आज इंडस्ट्री सेक्टर, टुरिझम सेक्टर आणि बाकीच्या सेक्टरात मोर दॅन 2 lakhs जॉब्स आर अवेलेबल. एक वटेन मुख्यमंत्रीचे विधान आणि दुसऱ्या वटेन गोयच्या अनएम्प्लॉयमेंटाचो डेटा पळयत जाल्यार हातूंत कितलो फरक आसा हो विचार करपाचो विशय. गोंयांत फाटलीं कितलेशेच वर्सां जालीं सरकार जॉब फेअर घडोवन हाडटात. ह्या जॉब फेअराची जायराती पेडणे ते पोळ्या मेरेन लायिल्ली आसता. पूण ह्या जॉब फेअराक कितले जाणांक कामां मेळ्ळीं आनी कितले जाण अजून ते कामाक आसात हें अजून स्पश्ट ना. मजगतीं कॅसिनोन गोंयकारांक काम मेळटा असो दावो खुबदां जाता. पूण जेन्ना अशा सर्वेचो डेटा येता तेन्ना असो एक प्रश्न येता की कॅसिनोन जी कामां मेळटात ती गोंयकारांक काय आनी कोणाक? गोंयकार एक तर सरकारी कामांक रावला वा विदेशांत वचपाक केन्ना मेळत काय हे आशेन रावला हाचेर विचार न केल्ल्या पेक्षा आमकां स्पश्टपणेन सरकाराक प्रश्न विचारचो पडटलो की गोंयांत गोंयच्या भुरग्यांक कामां आसात काय ना, आनी आसा जाल्यार ती तांकां मेळना कित्याक? प्रश्न हो दिसता सादो, पूण स्पश्ट जाप सरकारूय दिना वा सरकाराचे समर्थकूय दिना. फक्त दाखयतात एकामेकाचेर बोटां. पाचवेचार सैमान नटिल्ले हे गोंय जर गोंयकारांकूच सोडचें पडटा पोटा पाणया लागून जाल्यार ही अक्षरशः दुर्दैवाची गजाल.